भायले लोक येतात ते आमची गरज म्हणून येतात अशे तरेचे हाजेर पावले. पूण सर्वीस इंडस्ट्री जी आसा ताजेर फोकस जावपाक जाय आनी यूथ जो आसा जे मेलिझन्स आसा त्यातून सर्वीस इंडस्ट्रीच्या हातूंतल्यान तांणी चिंतपाक जाय, एज्युकेशन ते पद्दतीन जावपाक जाय. जर त्या फिल्डांतले लोक जर आयकतात जायत जाल्यार ही जर डिबेट जाल्यार तांणी ताजेर विचार करचो की 25 वर्सांच्या उपरांत आनी 50 वर्सां गोंयच्या मुक्ती उरपाक गोंय जर सारकें उरतलें जायत जाल्यार ह्या गजालींचेर फोकस करून जे आसा तें वाडोवपाच्या दृश्टीन आमी हें करपाक जाय. आमी एक ल्हानसो ब्रेक घेतात आनी रोखडेच येतात तुमचे मुखार. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार आणि येवकार तुमकां प्रुडंट मिडियाच्या आमच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीक घटक राज्याची 25 वर्सां हाजे पयलीं आमी डिस्कशन केल्लेंच आसा आनी तें डिस्कशन आमी आतां मुखार व्हरतात ही चर्चा. आनी तातूंत भितर हांगा 5 मानेस्त आसा आनी आमी डिस्कशन करताले सर्वीस सेक्टराचेर, तातूंतल्यान गेल्ले एज्युकेशनाचेर. मेलिसान पॉयंट केल्लो सुरवातेक की एज्युकेशनाचें प्लॅनिंग सारकें हांगा ना. त्या पर्यंत तोमाजीन बाबान सुरवातेक पॉयंट केल्लो की एज्युकेशनाचो विस्तार फाटले 25 वर्सां भितर घटक राज्या नंतर खुबसो जालो, पूण त्याच बरोबर ताचो दर्जो जो आसा तो सांबाळपाक आमी शकले नात. हांगा जे आसात इन्सिडेंटली सगळे शिक्षणीक क्षेत्रांतलेच लोक आसात. तोमाजीन बाब स्वता शिक्षक, टेंगसे सर जे आसा ते स्वता शिक्षक, पयलीं ताजे नंतर आज एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन भितरय आसात, महिला नुतनाच्या हातूंत भितर काम करतात. रमाकांत बाब खलप आसात जे स्वता तांचे शाळाय आसात आनी आतां ते कॉलेज घालतात. आनी हांगा दत्ता दामोदर नायक आसात जे स्वता महिला नुतनाचे अध्यक्ष आसात. त्या हातूंतल्यान शिक्षणाच्या हातूंतल्यान म्हाका दिसता कांय गजाली चड मेळपाक शकतल्यो ज्यो आमी तुमकां गोंयकारांक दिवपाक शकतले. कितें दिसता तुमकां शिक्षणाच्या हातूंतल्यान? म्हाका दिसता एज्युकेशन सामकें चॅलेंजींग आमचे कडेन मेन आसा तो सब्जेक्ट म्हणटा तो एज्युकेशन. आनी ताजेर म्हाका सांगपाचें आसा की आज 18 ते 30 किंवा 25 ह्या एजींतले तरणाटे खूब म्हणजे जाका आमी डेमोग्राफीक डिविडंड म्हणटात. जितले सोसायटीन जितले यूथ चड प्रोडक्टीव हातूंतले तितली इकॉनॉमीक ताजो बेनिफीट जाता. दीस इज कॉल्ड डेमोग्राफीक डिविडंड. पूण म्हजें एक सबमिशन अशें, दीस डेमोग्राफीक डिविडंड वील इज कॅपेबल ऑफ बिकमींग डेमोग्राफीक पेनल्टी थँक्स टू बॅड एज्युकेशनल सिस्टम. कित्याक जर युथाक आमी एम्प्लॉयबल केलें ना, जाय तशी स्कील डेव्हलपमेंट केलें ना, दीस डेमोग्राफीक डिविडंड वील बिकम ए डेमोग्राफीक बॉम्ब ऑर डेमोग्राफीक पेनल्टी. म्हणून म्हाका दिसता एज्युकेशनल सिस्टम हॅज नॉट केप्ट विथ लिबरलायज्ड इकॉनॉमी. आज आमकां बिझनेसाक, सर्वीस इंडस्ट्रीक ज्या तरेचें मनीसबळ जाय, ह्युमन रिसोर्सीस जाय, त्या तरेचे ह्युमन रिसोर्सीस मेळना. हें म्हाका दिसता एज्युकेशनल सेक्टराचें बिगेस्ट फेल्युअर. त्या नदरेन आमी विचार करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आय फुली एग्री विथ आमचो रत्नाबाब. आमी 2 संदी वगडून बसल्या. एक संदी उच्च शिक्षणा संदर्भात जे आमचे युनिवर्सिटी आसा, गोवा विद्यापीठ आसा, त्या गोवा विद्यापीठान आज आमी जे कितें अवघे काही कोर्सीस दितात त्या परस आनी एक कितलेशे सुबेस 4 पटीन 5 पटीन सुबेस दिवपाची शक्यता निर्माण जाल्ली ह्या आमच्या गोवा विद्यापीठाचो दर्जो वाडयल्या उपरांत. केंद्र सरकारान आमकां सांगलें तुमी स्टेटस घेयात, केंद्रीय स्टेटस घेयात, सेंट्रल युनिव्हर्सिटी घेयात. म्हणून आमी बारीकशें राजकारण हांगा केलें आनी ती व्हडली संदी वगडायली आनी हें नुकसाण आमी जे डेमोक्रेटीक डिविडंड मेळपाक जाय तें नुकसाण आमी करून घेतलें. तज्ञांनी सांगलें आमकां की सेंट्रल युनिव्हर्सिटी घेवया आनी आमी सांगलें गोंयच्या लोकांचें हित सांबाळूनच घेवया सब्जेक्ट टू दोज कंडिशन. पण राजकारण निमाणें कांय 4 लोकांनी केलें आनी वाट लायली. दुसरो विशय शिक्षण क्षेत्रांत हांवूय काम करतां. हांव पळयतां 100 भुरगे जर प्रायमरी सेक्शनान भितर सरल्या उपरांत भितरले कॉलेज लेवलचेर पावो पर्यंत भितरले ऑलमोस्ट 70-80% भुरगो भायर पडटा. 43% इज अ ड्रॉपआउट रेट. पण हांव तो सुबेज व्हरतां. कित्याक व्हरतां? जे शिकतात पळय तथाकथीत तांकां ज्या प्रकारचें नॉलेज मेळटा तें आनी त्या ड्रॉपआउटाचें जवळ जवळ सारकें आसता. म्हणून हांवें तो डबल फिगर केला. ह्या ड्रॉपआउट जाल्ल्या भुरग्यां कडेन कोणें लक्ष दिलां आतां पर्यंत? विचार केलो तज्ञांनी, विचार केलो सरकारान. हे भुरगे गेले खंय? तेंचें जाता कितें? आज जे ड्रग मॅनेज तें हें भितरल्यान जाता. अनेक जे गुन्हे दिश्टी पडटा तेन्ना हळू हळू गोंयकार भुरगो भितर जाता तें आमकां दिश्टी पडटा. खंय सादारणशें कितें नॉलेज घेवपाचें, पासपोर्ट काडपाचो पुर्तुगेज आनी खंय तरी इंग्लंडाक किंवा पुर्तुगालाक वचपाचो हो ट्रेंड ताका लागून दिश्टी पडटा. Exactly. You know, even our basic problem is the level of teaching. Even right up to the teaching level, if you go, the teachers level, they have no basic acumen. I'm not talking about all, but most of the new teachers, the new lot that is coming in, what is the teaching acumen, or how are they teaching our kids? It's so theoretical based. Everything is so theoretical based. There's nothing practical. At least to a certain extent, I see a little practicality coming now. But when I was studying, even just recently, I passed out just last year.
it's so theory based. Even for my subject like law, which is supposed to be very practical in nature, it was so theory based. They focused more on theory and getting marks. That is our focus. So it's practically impractical. Yeah, practically impractical. And what about if I am not good at theory? What happens to me? I fail, I become a failure, and to the whole world I am a failure. So basically we need to have better teaching facilities, and we in fact we were always discussing about teachers and how we need to give topmost priority to teachers, and even if it comes to salaries, increase their salaries, but topmost priority should be given to teachers. Emotionally they should be high on EQ, high on IQ. They should be both, and they should have the temperament of teaching. If that is not there, then any student can get lost, because a teacher can make or तुम्ही break सांगाल त्या a पॉइंटाकडे teacher, what a she is student. saying basically maybe there is that standard of living with 6 pay commission has increased, Yeah. but standard of education has not increased. No, just to continue with the same argument, खरेपणी आमच्यो टिचर्स ज्यो आसा त्यो रेगुलरली आर नॉट ओरिएंटेड. दिस इज द मेजर फ्लॉ. आयज भुरगीं कंप्युटर हे करता, कितल्यो टिचरी हे करता, आणि टिचरांक कंप्युटर कळना. दिस इज द वर्स्ट थिंग. सो त्या खातीर कितें आहा, गरज आहा पयल्यो टिचरांक सारक्यो तयार करपाच्यो, रेगुलर ओरिएंटेशन आसपाक जाय, आनी तें ओरिएंटेशन थोडें ड्रास्टिकली करून घेवपाक जाय. इतलेंच न्हय, आतांच पळय फाटल्या 2 वर्सांक दे हॅव इंट्रोड्यूस CC. आय बिलीव इन CC. तो मेथड एकदम बरो, पूण द वे इट इज इम्प्लिमेंटेड इट वील बी अ डिझास्टर. कंटिन्युअस कॉम्प्रिहेन्सिव्ह असेसमेंट. आतां तितून कितें आसा, भुरग्यांक दिसलां, आवय बापायक दिसलां शिकपाची गरज ना, आपणाचो भुरगो फुडल्या वर्सा पास जातलो, 8 पासून वयतलो. इफ आय एम नॉट मिस्टेकन की कंप्रिहेन्सिव्ह जी कंटिन्युअस असेसमेंट जी आसता तातूंत भितर भुरग्याक एक अमकी एक लेवलाचेर हाडपाक हाडपाक आसता, जाय. आनी जर ताणें हाडलो ना जायत जाल्यार इट इज कन्सिडर्ड दॅट टीचर हेज फेल्ड एंड नॉट द स्टुडंट. या बट देरफॉर हांव म्हणटा टिचरींक हें ओरिएंटेशन दिलां. वॉट दे हॅव टू खरेपणी एकदां तो भुरगो फेल जालो, ताका परतून एग्जामिनेशन दिवंक जाय विथ नॉट द सेम क्वेश्चन्स. इट इज विथ डिफरंट आस्पेक्ट. ताका शिकोवन तेजे कॉन्सेप्ट शिकून आपण करप. तरी फेल जालो आनी एकदां तो म्हणटा तूं 10 फावटी पर्यंत दी, बट यू टील ही इज कमींग टू द सर्टन लेवल. पूण हें जायना. आनी त्या खातीर आयज जालां कितें की कितें जावपाचें आसा, आपणाचो एक भुरग्यान ते दीस म्हणलें आपणाक इस्कॉलान पास करून आपणा सरकारान पास केलो. सो ते रिजल्ट जाले आपण म्हणटकच अशें तर भुरग्याच्या मनान आसा, आवय बापायच्या मनान आसा. बाय द टायम दे कम टू द 9th there will be a lot of failures. And dropout range will Also this is one And thing it about is teaching this methods, side, teaching हे जो गजाली आसा त्यो सगळी करपाचे orientation is one thing, but this syllabus needs to be changed drastically, the whole thing, because is it Goa centric, is it need based Goa centric in सिलेबस that टेक्स्ट बुक हॅव्स टू बी हें. आनी हाणें मेलिसान पॉयंट सांगलो प्रॅक्टिकल हें ना. आय मेक अ सबमिशन, बोल्ड सबमिशन, that today Goa's business houses are the best educational institute. It's a wild thought. Kidak? When we employ the graduate, undergraduate, we have to teach them the basic skills. So I would rate business houses as the best educational. So the point which I am trying even to we do make. it in media. Yeah, we The learn point- the most in internships and nowhere Yeah, else. the point not which in I our want to make, education there system. has to be greater interaction between educational systems and the business. And I would strongly advocate German model of apprenticeship म्हणून आसा, जातूर कॉलेजींत वतकीर किंवा 11-12 कांय भुरग्यांक बिझनेस हातूर एम्प्लॉय करपा जाय. 66% ऑफ द मार्केट वेजीस वी हॅव टू गिव अँड गिव देम ट्रेनिंग. हें जावपा जाय. So should there be practically a proper coordination between the political system, the economic system and the educational system, definitely where the political system is failing? government must take a lead in this. They have everything. No, I'm not saying government. I'm saying rather than government, I am saying the Political whole will. political system is Yeah. failing in this. Yeah. Yes. At least we have No, 2 politicians here, and who Was are a also. politician. whatever. I would, But they Tamazin were Bab, I would linked to refer, education Yeah. system. I would say एज्युकेशना वयलो गव्हर्मेंट और पॉलिटिकल कंट्रोल कमी जावपा जाय. ते वॉट इज म्हणा. लिबरलायझेशन, No, no, no. What इकॉनॉमी वयलो जसो कंट्रोल कमी जालो, Yeah. द एज्युकेशन हॅज टू बी लिबरल. Yeah. No, what I'm जसो तू Yeah, no, दिस इज he- द पॉइंट. no, no. Yeah, sorry. What I'm trying to Yeah. suppose you have a business. Yeah.
you have some industry, Yeah. you have certain number of jobs that you Right. will create. The government must have that knowledge. So that interaction Yeah, I between agree, I the Facilitator, industrialists- facilitator Yeah, role. and accordingly So you- एक गजाल म्हाका सांगात की this problem will not be solved by blaming the politicians. Yeah. Okay, politicians are part of the society and the societyतल्यानूच वयर सरतात. Yeah. Who should take responsibility of this and initiative in this? कोणी घेवपाचें? Politicians can't take this responsibility. Politicians are part of that society. No. तुम्ही घडयल्ली स्टुडंट आहात ते politician जातात. Yeah. तसं नाही, पण समजा कल्पना करू समजा एक सेंट्रल गव्हर्नमेंटान एक सिलेबस तयार केलो आणि तो घेतलो आम्ही डोळे झापून घेतलो तो एक्सेप्ट केलो वॉट विल बी हॅपन So, sir, आमकां समजा exactly, sir, जबाबदारी कोणाची? सेंट्रल बुक्स समजा प्रिपेअर तयार जबाबदारी केली कोणाची? It's the combination, I believe, of education system and the government together. They have to work hand in hand in order to bring about a good change in the No, syllabus. I am asking a specific thing. या गजाली बाबतीत एज्युकेशनिस्ट आहात तांची जबाबदारी. वी डोंट काय? गोंयांत एकय एज्युकेशन ना हांव सामकें फ्रँक एका वाक्यान सांगता नो वन एज्युकेशन कोण ना खरें हांगा तसो पॉलिटिशियन ना कोणूय ना तो आणि एकटोय ना हांव सांगता एज्युकेशनिस्ट सामकें कोण ना पॉलिटिशियन बद्दल आमकां इतलें पयस जालें की ओवर पॉलिटिक्स जाल्या गोव्यात इट्स पॉलिटिकल कॉन्स्टिपेशन अशें म्हणून येता कालच्या पंचायतीक आमी पळयलें फॉर वन पंचायत वेन यू हॅव डझन कॅन्डिडेट्स कॉन्टेस्टींग हाचेवन कळ्ळां की पॉलिटिक्स कितले ल्युक्रेटीव जाला म्हणून भितर करप्शनचो एंगल आसा इंडिया अगेन्स्ट करप्शनचे लोकय सांगपाक लागल्यात पॉलिटिशियन खूब करप्शन करता म्हणून आनी एका अर्थान काही लोकांक एक तो एक अट्रॅक्शन ना पूण आनी ते त्या ग्रावंड ते तुजे and as a result of this He is blaming you for propagating this. don't misunderstand me तर हे सांगपाचो मुद्दो असो जाला की एकंदर आमची एज्युकेशन सिस्टम हांव तुका अशी वायट आसा अशें म्हणूनच वागतात CBSEचो अभ्यासक्रम वायट कसो खंयचो CBSEचो अभ्यासक्रम वायट कसो हे सांगचें कोणी तरी पण तो आमी बरे तरेन शिकयना न्ही हें आमचें Why चुकी just yeah. त्या पासून हांव कितें म्हणटालो न्हू सांगला त्या प्रमाणे आतां तो एज्युकेशन इज कोण ना म्हणटा एग्री Fact सामको. कोण हांव पुणे सांगता मातशे जाणवाय असलेले No. विजन असलेले आसतले न्हू आनी समजय तसल्या मनशांक तर एकठांय करून एक बाबा हाव टू असली गेट मनशांक घेऊन एज्युकेशन पॉलिसी तयार केली मे बी आय थिंक दी सेकंड एज्युकेशन पॉलिसी डॉक्युमेंट बट स्टील नथिंग इज गेटिंग नो इम्प्लिमेंटेड आय एम टॉकिंग आणि एज्युकेशनिस्ट आर कीपिंग क्वाइट अबाउट इट. आमची एक्झाम जे आमचे एज्युकेशन सिस्टम एक्झाम ओरिएंटेड आसा ती म्हाज्या हिसपान जॉब ओरिएंटेड जावपाक जाय. No, I believe that there is a lot of ideas, there are lots of thinkers, but the problem is implementation is becoming a problem because of there is no willingness in the political house. Basically, implementation is becoming a problem. I think tomorrow if we put up a come up with a committee and ask people to come up with ideas with regards to how to change our education system. Not only the educationists, but even youth will tell you how to go about it. There won't be unanimity. There won't be unanimity No, but on that we have to point. come up- Everyone will say everything, each No, and no. everyone. तुवें विचारलें इनिशिएटीव कोण आहे म्हाका दिसता इनिशिएटीव आमी जी पेरंट टिचर्स असोसिएशन आसा आय थिंक दे हॅव टू बी एम्पावर्ड कळ्ळें न्ही पेरंट्स अँड टीचर No, they are empowered. They are fully दे empowered हॅव now. टू कम विथ ए सजेशन आणि पेरंट्स बिकॉज इट इज द फ्युचर ऑफ दॅट चिल्ड्रन म्हणटकीर पर्टिक्युलर द लोअर लेवल एज्युकेशन जाला पार्ट टायम भुरगे आमचे सकाळी 9 येतात स्कुलान येतात दनपारां 1 वाजता ते घरा गेले उपरांत ते कितें करतात कोणाक खबर ना दॅट रिमेनिंग हाफ टायम जो उरता अर्दो दीस उरता टीचर गेट सम अदर एम्प्लॉयमेंट फुल डे एज्युकेशन Full day. सिस्टम असं आहे Full फुल day डे education. एज्युकेशन एक्टा प्रमाणे 7 hours schooling 7 hours आणि 5 तास चलयता आमची स्कूल असते गोंयची सगळी फुल डे Only 5 एज्युकेशन hours. सिस्टम वी शुड You एम एट 7 years Political schooling. must. 7 hours schooling. शिफ्ट बिकॉज मुगडे आणि चड वेळ उलोवना एक Yeah. 5-7 मिनटां उरल्यान वॉट आय वॉज सेईंग इज दॅट ओके इट इज मे बी द कॉर्डिनेशन बिटवीन एज्युकेशन सिस्टम द पॉलिटिकल सिस्टम एंड द इकॉनॉमिक सिस्टम ओके त्या बाबतीत आमी पॉलिटिशियनांनी आजी हें केलें द कॉर्डिनेशन बिटवीन द पॉलिटिकल सिस्टम एंड द इकॉनॉमिक सिस्टम वॉट यू फील थंय म्हाका That is दिसता where- No, there is coordination, no doubt. There is ना थंय coordination. म्हाका एक विचार मांडपा जाय म्हाका दिसता कितें हालींच्या वर्सांत जर आमी पळयलें म्हाका दिसता पॉलिटिक्स हॅज टेकन ए सेंट्रल स्टेज सेंट्रल स्टेज and economic management अर्थकारण is on a back burner. Politician says we are with the people. म्हाका कळना what they mean by we are with the people. म्हणजे बरें तांकां दिसता हें बरें पॉलिटिक्स लोकां बरोबर आमी आसात वोट्स मेळटले आनी हातूंतल्यान इकॉनॉमिक मॅनेजमेंटा कडेन आमचो हें जाला म्हणजे पीपल आर टॉकिंग रायटली सो आय डोंट से Populist political economics. पॉप्युलिस्ट Exactly. आतां पळय आमचे सब्जेक्ट कितें उलोवपाचें करप्शन